वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम झालो 1:45. आता हांव ब्लॉग स्टार्ट करता. आनी सकाळच्या मातशी आसलेली बिजी आणि आता हांव करता ते गार्लीक शेव करता. सो तेन्ना केल्लेले न्ही आमी, ते थोडेशें केल्लेले हांवें 2 कप घालून बेसन. नेक्स्ट डे खाली आमगेर तो रिती म्हणटा आपल्या टिफिनाक दी थोडेशें घालून. इतलें बरें आता खावपाक. सो खावन रोखडें सोंपलें. म्हटलें आईक म्हटलें करया चल, एटलीस्ट चाय वांगडा बी खावंक बरें लागता न्ही. पीठ बी सगळें आसा घरा कडेन, तो करपाक कितें लागता टायम. सो म्हटलें करया म्हटलें. सो आयज जेवण बिवण कांय करूंक ना, पार्सल हाडला दाखयता तुमकां. सो हें पळयात इतलें जालें. सो आयज न्ही हांवें म्हाका दिसता 3 कपाचें केलां हांवें, चड केलां आनी चालू आसा प्रोसेस. ओके. आनी आई हांगा म्हाका घालून दिता. जस्ट जालें, इल्लेशें उरलां. सो बरें पडटा अशें घरा करून दवरलें बी, काय व्हडलेशें टायम लागना, रोखडें फ्राय जावन येता. सो म्हटलें करया म्हटलं आई. सो बाबू न्हाळेलें, तो न्हिदलो, मागीर हांवें स्टार्ट केलें बेगीन शावर घेतलें आनी मागीर स्टार्ट केलें हांवें. ओके. जस्ट थोडेशें उरलां, फ्राय करून घेता, मेळटा तुमकां मागीर. ओके चला. ऋत्वीक न्ही नुस्तें बिस्तें कांय खायना. फ्राय हाडला बांगडा फ्राय, दाखयता तुमकां. ताका न्ही स्पेशल अंडा बॉयल केला आनी ताका अशें कट करून दिवंक जाय, मीठ आनी चिली पावडर बी घालून दिवंक जाय. तो बरो खाता. हेजी लिंक तुमकां दिता हांव. हें हांवें न्ही ऑर्डर केल्लेलें ऑनलायन. अशें बरें कट जाता हें पळयात. ताका न्ही अशें मीठ लावून बीन दिवंक जाय, तो खाता मागीर. सो जस्ट थोडेशेंच न्ही हांव चिली पावडर घालता, मातशें स्पायसी हांवें ताका लागून. हें पळयात. सो शिवातर हांगा पळय हुमण हाडला. तिमी न्ही मिक्स घालतात पळय बांगडे धाकटे पीस केला बांगड्याचें हुमण. कितले रुपयाचें? 80 रुपये. 80 रुपयाचे. पळय हांव सांगता तुमकां, 80 रुपयाचे करी जाले. बांगडो हाडला. बांगडो कसो? 4 रुपीज. 40 रुपये एक बांगडो. 2 हाडला. काउंट करा आतां. 60 आणि 80 कितले जाले? 60. करी कशे? 8 रुपीज. 80 रुपीज करी आणि हे एक बांगडो 40. म्हणजे 80 रुपीज जाले बांगडे. 2 बांगडे हाडला. 160. 160. रुपया मागचं लागलो काय थोडं. भाजी कितल्याचे? 20 रुपीज. 20 रुपयाची भाजी. काउंट करा कितले आले ते शिनात. 180. 180 भितर 2 दीस 180चे भितर 2 टायमचे बंदोबस्त जाले शिनात. येस. हय खरेंच आयज न्ही आमकां रांदपाक वाज येवपा लागलो, की आयज फ्रायडे आई नुस्तें खायना. सो इल्लेशें हांगा हें आहा कुल्ल्याचें. हें पळय आसलेले कुल्ल्याचें. ते थोडेशें गरम केला, कुल्ल्याचें सुकें आसा. सो सदांच करूंक वाज येता न्ही. आई बापायन कितें ऑर्डर कर, की आई कालची आसा मशरूम रोस आसा. ती आई घे मशरूम रोस. तो म्हटलें हें हाडलें न्ही 2 टायम बरें पडटा मातशें. खूब ते हाडूं ना विनिशना. येस. जस्ट परवरी तेजें रेस्टॉरंट आहा हायवेरूच, श्रीपाद म्हणून. बरें पडटा अशें. 60 रुपयाचें हुमण बी हाडलें न्ही, बरें पडटा. सो जालें आयचें जेवण. 2 टायम करी सारकें हाडलें. हाय म्हण हाय. तर हो उठलो आता. सो आमी जेयता. संडे फ्रेंडाचो बर्थडे हा. हां संडेच्या फ्रेंडाचो बर्थडे हांव वयता. आतां रेडी आयजी वचपाचें. चल जेयता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आमी रेडी जालां वचपाक भायर. ब्लावज शिवपाक दिवपाक जाय. ब्लावज मागीर आईचे चुडीदार आनी हांगा गोडान दवरला आईन पिशें घालून. तुका हें जाय आशिना? हाड गे. हांगा दाखयता तुमकां. हें सगळें आईचें गोडावन. जे कुकर बिकर सगळें पिड्ड्यार जाला. म्हटलें घर खाली करया म्हटलें व्हरून. तू घेवन वयता? स्कुलान वयता खंय गे वर. कोण दिता खंय. ओके. सो हें सगळें आयदन न्ही आतां आमकां यूज ना. आनी कुकर बी सगळें मोडला, म्हणजे काय फायदो ना. हांगा एक कुकर आहा तेंय चलना. हें सगळें ओल्ड कुकर. ओल्ड. आनी दुदाचें हें कुकर, हें कितें तें कुकर, दुदाचें कुकर. ते काय सिट्टी दिना. सो म्हटलें घरात धरून कितें करया. हें जाय आशिना ताका वरच्या पयलीं दाखोवचें पडटलें. हें जाय तुका? बिजी मोबायलाचेर. हांगा त्याची मग जाय पडटा आमकां सॅम्पल दाखोवपाक. हांव मूड चेंज जाता न्ही. हेजे गे दवर गे. आई विकपाक गेल्ले ना. ताका दाखयल्यार बरें, मागीर कोणाक जाय ते तापणी. ताका लागून चल आमी भायर सरता. ना जाय कितें दवर. ओके. इशूकान म्हाका आयज नाका शेवट केलें. अशी तो न्हिदता 3 न्हिदता आनी संक 7 असो उठटा. आयज 3 न्हिदलो 4 उठलो. हांव चिंतलेलें कितें व्हिडिओ एडीट करया आनी 4 न्हिदया. हो 4 उठलो. मागीर कितें ना रडा न्हिदात ना. खेळटा मागीर आत्तां न्हिदला. आतां तहेंच ताका उखलून व्हरूंक जाय. ताका रेडी करून दवरलेलें हांवें पयलींच. मागीर खबर आसलेलें तो न्हिदतलो म्हणून.
ताका रेडी केल्लेलेच हांवें सो ताका सॉक्स घालूं जाय शिवनाक चल या न्ही चल सा म्हाजें एक चुडीदार दिला हांवें तो पिंक कलर हांव शिवपाक दिला चुडीदार तो हो न्ही चुडीदार म्हाका शिवपाक दिला आनी म्हाजे 2 ब्लावज ओके आनी आईचे 2 चुडीदार इतले आनी कांय ना हे पोटलो खंय वयता हो पळय आयदनची पोटली तुजें काम येत न्हू तुजें काम येत आईचें काम बाबू धरपाचें म्हाजें काम कॅमेरा धरपाचें चल पयली ब्लावज शिवपाक दिवया हो पळय नाका शेवट केलें आयज म्हाका न्हिदत ना हांव 4 बरें न्हिदपाक गेलें हो उठलो सॉक्स हाडला हांवें गाडीन घालया तो न्हिदलेलो न्ही म्हणून हांवें हें करूं ना हय चल तूं हांव बस गे हांव फाटल्यान बसता चला शिव कितें म्हणटा पळय 9 दिसांनी गाडी भायर काडला खंय कित्याक पावस पडटालो कित्याक बरें धुवून दवरलेलें तेणें दसरो आसलेलो न्ही आयज भायर काडलें तेणें पण पावस ना आयज बरें न्हू जमीन बी सुकला ताका कितें आवडना गाडी बी घाण जाल्लें हां सांजच्या हांगांनी पाकी मेळपाक खूब मुश्कील सो म्हटलें गाडी हांगाच पाक आमी वचूया तागे बिना बिना ना ये बाबू सारको न्हिदला फाटल्यान चला बिना बिना वचून या सो जालें दिलें शिवपाक कोण आसले लोक ओके गर्दी आमी वयच्या 11 तारखेक सगळें मेळटलें म्हाजे चुडीदार म्हाजे 2 ब्लावज आईचे 2 ब्लावज चुडीदार 15 तारखेक वचून हाडटा आं 15 तारखेक वचून दिवाळी पयलीं केन्ना हाड तशें कांय ना तेमी शिवून दवरता सो ताका लागून कांय ना आनी पेमेंट तूं तेन्नाच करप जेन्ना चुडीदार म्हणजे ब्लावज बीन हें करता न्ही काडलें तेन्ना दिवपाचें एक्चुली आईक कितें हाडलें खबर आहा आईचे चुडीदार सगळें रेडीमेड ते ताका लागून सगळें लूज अशें आसा सो म्हटलें तूं यो परफेक्ट मेजरमेंट घेवन शिवया मागीर नेक्स्ट टायम मागीर म्हाका प्रॉब्लेम ना ते मेजरमेंट चुडीदार घेवपाचें शिवपाक दिवपाचें सगळें रेडीमेड आहा तें सो जालें हय ते रेडीमेड न्ही हें घेतलेलें म्हणजे हाडलेलें ऑनलायन ऑर्डर केलेलें सगळें तो स्टिच करपाक खंयचें कांयच ना सगळें ऑनलायन ऑर्डर केलेलें आईक टायमेन आतां स्टिच करपाक दिल्यार चुडीदार फर्स्ट टायम हें चुडीदार पॅन्ट पीस शर्ट टॉप आनी दुपट्टा 3 पीस आसता न्ही सो जालें एकदाचें काम जालें म्हणजे अल्ट्रो करपाक कितें अल्टर करपाक दिवंक ना शिवपाक दिला कपडो हाडलेलो न्ही हांवें आईच्या बड्डेक हो पळय शिवनात आईचे कपडे हांवें पीस हाडलेलो पीस आतां शिवपाक दिला हां अल्टर बिल्टर तेमी घेयना ते बरयला भायर न्हू अल्ट्रेशन बारीक बारीक कामां ती घेयना इतलें ताका गिरायक येता सांगू आतां दिवाळी सिजन न्ही ताका लागून सो जालें आमचें काम आतां वयता आमी तें आयदनां हाडला न्ही दिवपाक वयता चला तिका वया तूं आनी खंय वयता लंडन वयता सांगला घरा आयदनां पोटली ताका जाल्यार खंय वयता खंय तें जालें की तें लास्ट काम आमचें शिनात जालें आमचें मागीर मागीर तूं खंय व्हरता आमकां व्हर न्ही शिनात हय चल आयदनचें शॉप बंद आयज कितें तिका शॉप बंद करून दवरला एक्झिबिशन केलें आसलें कोणा काय एक्झिबिशन आहा डॉन बॉस्को 9 तारखेक नो हिंगा आसता न्ही की काय बरें आयदनाची पोटली घेवन येयल्ली आमी कुकर बिकर आतां आनी परत केन्ना येतलें खबर ना शिव आयज टायम काडला आमकां घेवन येयला सॉरी पळय सॉरी जालें आतां आयदनां तशें उरतलें मम्मी म्हणटा कचडे बी घालता खंय दवर पळया आनी केन्ना नेक्स्ट टायम केन्ना भायर येयला हांव घेवन येता एन टायमार आतां खंय या गो पळय घरा या फर्स्ट टायम म्हटलं घरा या म्हणून एका वचून जाय न्ही भायर गार्डनाक खेळपाक तर फर्स्ट टायम या घराडे चल हांगा पळय काव कितले पळय खंय खेळपाक येयले ग्राउंडार काव बरें बरें काव कितले येयला पळय रस्त्यार गाडी शिंगा बिंगा मारली हे पळय शिवाचें रेस्टॉरंट अर्बन अण्णा सारकें आमी येवपाचें बंद केलें हांगासर आतां अण्णा जालें सोंपले आतां आत्माराम गेलो शिवनाज खबर आहा आमंत्रण सो आमी येयला आतां मिरामार डिसिल्वा फास्ट फूड शिवनाथाक कटलेट पाव खावंक जाय खंय आई खायना आयज फ्रायडे न्ही आईक आयस्क्रीम जाय खंय कसलें गे आईक आयस्क्रीम जाय खंय म्हटलें आसूं खावया म्हटलें आतां म्हणनाका आईक थंडी जाल्यार आयस्क्रीम खाता म्हणून तिका खावंक दिसलें एकदां आयस्क्रीम खाल्या म्हणून काय जायना मागीर घराचो गरम उदीक दिसलें हय न्ही गे सो हांगा कटलेट पाव खावन मागीर नॅचरल आयस्क्रीम न्ही तें टेंडर करून बरें आसता आयस्क्रीम खावन मागीर वयतले आमी सो आमचें एकूच काम जावंक ना तें म्हणजे आयदनाचें बाज ते आयदनान परत घरा घेवन वचपाचें बाज खरेंच
शिव खाली आती येयलो हांव म्हटलें कितें जालें खूब थंय न्ही खूब रश आसता न्हू शिवनाथ टायम लागतलो खंय आईक हें ऑर्डर केला गोबी मंचुरी आई हॅप्पी जाले आई कितें ड्राय ड्राय न्ही आं आई गोबी मंचुरी हय तुका कितें जाय रोस ऑमलेट थंय रावया फुडें पार्किंग करून खावया गरम आसतना खावप ते थंड लागना हें आसा आईचे गोबी मंचुरी डिसिल्वा फास्ट फुडान न्ही आमी फर्स्ट टायम वेज ट्राय करता आई खावून सांग कशें आहा तें कित्याक आमी फक्त कटलेट घेता न्ही केन्ना वेज घेवंक ना सो आई खावून सांग तुका आई खावून सांग आं सो आमी हांगासर एन्जॉय करता गाडयेन कटलेट पाव कटलेट पार्टी आनी आई करता हांगासर गोबी मंचुरी पार्टी बरें आई टेस्टी आहा गो निशुनाथ बरें आहा एक खावन पयलें हांवें टेस्टी आहा ओके तर आमी खाता सो जेन्नाय तुमी डिसिल्वा फास्ट फुडान येयले न्ही कटलेट तुमी खायात त्याच्या वांगडा न्ही गोबी मंचुरी ट्राय करात खूब बरें आहा सायझीन इतले मोठे मोठे आहा आनी सांगू तुमकां इतलें म्हाका खूब आवडलें गरम आसलें तें टेस्टी आसा ट्राय करा तुमी आं केन्ना येयल्यार बीन खूब बरें आहा हेंचें कित्याक आमी केन्ना अशें वेज कांय ट्राय करूं ना सर फर्स्ट टायम शिवा खूब आवडलें बरें आसलें शिव पळय सर तो डबो खाली करता म्हणजे इतलें टेस्टी आहा तें सांगू तुमकां खूब बरें आहा आवय कितें शिव की डबो चडटा कितें सडासड क्लीन कर सो आतां आयला नॅचरल आयस्क्रीम आई नाका म्हणटाली आयस्क्रीम कित्याक गोबीचे खालें न्ही आसूं म्हटलें खा गे की सदां काय येना भायर न्ही आनी थोडे दीस 2-3 दीस आहा शिव मागीर शिव कामा इव्हेंटा बिजी आहा जाल्यार भायर खंय वचचें ना आमी सो आसूं म्हटलें येयलात न्ही खा म्हटलें आं हांसता पळय नाका म्हणटाली ती आमी आसूं म्हणटाय तूं कितें रे एका न्हीद ना दाखोता वदलच्यान वाट घालूंक वचला सो म्हाजे एकूच फ्लेवर टेंडर कोकोनटूच घेता हांव आनी खंयचेच फ्लेवर घेयना हांव थंडी पडू पावस पडू ते आयस्क्रीम शॉपार गर्दी मात कमी जावचें ना ते पळयात लोक सगळे रश आहा आनी हांगा थोडे भायर बसून खातात सो म्हाजे टेंडर कोकोनट जस्ट पावली आमी घरा व्लॉग एंड घेवपाक विसरले गाडी आनी काय व्लॉग करूं ना आमी हो न्हिदलेलो गाडयेन रे उठलो आतां मातसो बरो फ्रेश जाला सो जेन्ना आमी ताका हांगा घालता न्ही हांगा थंय दवरतात तो मातसो बरो खेळटा हांगासर ओके सो श्रीनाथान हें घेतलेलें रोस्टेड आलमंड आयस्क्रीम ताणें न्ही थंयसर न्ही टेस्ट केलें एक खंयचे खबरां जॅकफ्रूट आयस्क्रीम न्ही ताणें टेस्ट केलें स्पुनान ताका आतां खूब आवडलें पण ताणें घेतलेलें रोस्टेड आलमंड हें बाबा आपलो आनी एक आयस्क्रीम जाय बाबा म्हणटा आतां कितें घेवन आतां आनी कित्याक परत आनी घेता काय म्हटलें खावपाक ऑलरेडी हो रडटालो न्ही ताका लागून सो तो एक बॉक्स घेवन येयला हांवें टब ओके जॅकफ्रूट खूब बरें खावपाक ताणें टेस्ट करून पळयलें दाखयत तुमकां आतां न्ही श्रीनाथान न्ही हें ट्राय केलें ताणें एक स्पून टेंडर हें नॅचरलचें हांगा पायनॅपल तर श्रीनाथान न्ही हें ट्राय केलें जॅकफ्रूट ताका आतां खूब लायक जालें सो ताणें तें एक बॉक्स घेतलें म्हणजे पळया म्हटलें हांवें केन्ना ट्राय करूंक ना सो हें एक घेतलां ओके तो आयचो दीस अशें आसलेलें एक काम जावंक ना आमचें तें पळोवया केन्ना टायम मेळ्ळा आमी परत व्हरून दितलें ओके चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्रायब करात तर मेळ्ळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय टेक केअर ऋत्यूक ना ऋत्यूक आनी शिव सकल आहा तो येवंक ना अजून ओके चला